पेडणे सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल 70 मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या आनी खाची कोणशा मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळोवया सिटीग्रामान। गांधी मार्केट मडगांव हांगासर एक इलिगल स्क्रॅप यार्ड आसलें, ताका राती उजो पेटलो। मडगांवचे फायर ब्रिगेडीन येवन तो उजो रोखडोच पालयलो। उणें सुमार 2 लाखाचें लुकसाण जालां आनी आतां सगळे इलिगल स्क्रॅप यार्ड जे मडगांव आसात ते सिटीचे भायर वयचे म्हूण मागतात। आता आम्ही आशिल्ले म्हणून मग सगळं सिलेंडर बी आम्ही भायर काढले आता आणि समज हांगा खबर ना भितर सिलेंडर आणि दाम 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 फुटलेलो पडलो कोण जबाबदार म्हाका सांग। यार्ड पळय जितली शहरा भितर आहा ती सगळी शहरांतल्यान भायर वचपाक जाय। हांव चीफ मिनिस्टर आसतना आमी एक प्लॅन तयार केलो, जितली स्क्रॅप यार्डां अशी पळय आसा त्या सगळ्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी त्या जाग्यार जागो दिवप, प्लॉट्स दिवप आनी तांकां शिफ्ट करप। आमच्या फाटल्यान मागीर तें प्रपोजल तशें उरलें। आमी तांची सर्वे केली, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटान सगळ्या गोंयांत स्क्रॅप यार्डां तांची सर्वे केल्ली, रिपोर्ट तयार केल्लो आनी तो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटा कडेन आसा आनी तातूंत सांगिल्लें खंय कोलवाळे जी आसा ती त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी, मडगांव जी आसा ती मडगांव इंडस्ट्रियल इस्टेटी, खंय कुंकळे आसा कुंकळे इंडस्ट्रियल, अशें करून तांकां प्लॉट्स मार्क करून तांकां दिवपाचे। सो ते हातूंत भितर कंटिन्युअस लक्ष पडटलें हाचें हांव तुका आश्वासन दिता। ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर कितें एक्शन जातली ती आतांच MLA सरान सांगलें मातशें की स्क्रॅप यार्डां म्हणटा तें एक्सक्लुझिवली शूड गो इन इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, दे हॅव टू गो, वी वील शिफ्ट देम एट एनी कॉस्ट। रेवाड्या आयज दनपारां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ट्रान्सफॉर्मराक उजो लागलो आनी ह्यो उज्यान फायबराची तेंची ती बॉक्स आसता ते आनी ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळो। सादारण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे 5.5 लाख रुपया सुमार नुकसाण जालें। उजो लागलो रेवाड्या, तेच्या उपरांत आमी टर्न आवट केला। टर्न आवट करून आमी आतां हांगा येयला। हांगा पयले जाल्यार ट्रान्सफॉर्मराचो सकयल जो बॉक्स आसलो फायबर बॉक्स तेंचो, तेका उजो पेटोवन तो उजो ट्रान्सफॉर्मर फुडें पावल्लो। आमी येवन आमचे गाडयेन तो उजो पालयलो आनी आतां सगळे कंट्रोलान आसा। सायडीक उजो पावोंक जाय जाल्यार आमी सायडीक उदक मारून घेतलें सगळें, तें उदक फुडें पावोंक जायना आनी ट्रान्सफॉर्मर लीक जाल्लो आहा। एक सादारण तांकां एक लॉस सादारण 5-5.5 लाखां मेरेन तेंचे लॉस जाल्लेले आहा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे। सायटीच्यान पयलें की FRP डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स आसलें तेका तो उजो पेटलेलो, सो तो उजो वयर उजो जळपाक लागलो। इमिजिएट आमी कॉल फायर ब्रिगेडीक केलें, फायर ब्रिगेडीन येवन सगळो उजो बीन पालयल्लो आसा आनी हेरान आमचे डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स सगळे जळयले आसा आनी ट्रान्सफॉर्मरूय प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। त्या खातीर आमी रिप्लेस करपाक अरावंड 4 to 5 लाख सुमार आमचो एक्सपेंडिचर येता। आयज चिंबल गांवाचो ग्रामसभेक IT पार्काचेर खूब व्हडलो बोवाळ जालो। हितून पुलिसां मध्यस्थी येवन सुद्दां तांकां लोकांची झगडी मिटोवची पडली। ह्या बोवाळा भितर ग्रामपंचायतीन रेजोल्यूशन घेतलें की IT पार्क चिंबल गांवांत हाडचें म्हणून। आयज आमच्या चिंबल गांवांत एक IT पार्क येता, थोड्यांक जाय थोड्यांक नाका, हेजेर कसलें सोल्युशन सॉल्व जायना आमचें। आयज येदो व्हडलो गांवाचो प्रोजेक्ट आयज झगडी जावपाची आसली। आयज पुलीस येयले आनी तो आयज एक संकट आमच्या गांवा वयलें टळ्ळें। MLA तो, मिनिस्टर तो, आख्खी सबंद परवरी तेज्या अंडर आसा। जाल्यार हो जो 40,000 जो कॉन्सेप्ट आसा तो ताणें पयलीं परवरीन व्हरोन ते IT पार्क घडोवन हाडचे आनी जर तर ते बरें दिसलें त्या लोकांनी, आमी त्या लोकांक विचारतात बरें दिसलें जाल्यार आमी ताका मोस्ट वेलकम करून आमकां IT पार्काक पंचायती रेजोल्यूशन कितें पास केलां ग्रामसभेक? ते पांडुरंग कुंकळकारान रेजोल्यूशन घातलें, पेडींग घातलें आमकां गांवकारांक सगळ्यांक हें जाय म्हणून। जर गांवकार आहा ते आमी मेंबर आहात सगळे। सो रेजोल्यूशन पास केलो तुमी? रेजोल्यूशन पास जालो। हय। तुमचे स्टँड कितें आहा IT पार्काच्या हितून? तुमी सपोर्ट करता? आमकां जाय सगळ्यांक जाय सगळ्यांक। 11 आमी तिका कंडिशन आहा आमचे सगळ्यांचे मेंबर, भुरग्यांक जॉब, ST OBCक सर्वीस दिवपाक जाय, हॉल, पुलीस स्टेशन, हेल्थ सेंटर, मागीर ग्राउंड, स्कूल जे आमच्या गांवांत पळय ना येते नर्सरी ते मागला आमी तेजे कडेन। आनी 2 ट्रेनिंग हें
IT पार्काचे 2 ट्रेनिंग सेंटर ते पहिले स्टार्ट जाता. आमकां जायत्या जाणांक संवय आहा आमची गार्बेज आमी आमच्या घरान दवरिनात पूण काडटात खंयसर रस्त्या सायडीन वा दुसऱ्याच्या वाड्यान व्हरोन आनी खंय व्हरोन उडयतात. तेन्ना NGOs एक्टिविस्ट आनी स्टुडंट्स येवन ते साफ करतात पूण परत लोक हाडून पत्ती गार्बेज उडयता. आयज VM सालगांवकर इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एड्युकेशन ही भुरगीं बागबा ट्राया येवन गार्बेज ड्रायव्ह करतात. I am part of the faculty of VM Salgaonkars, and we have come here along with our students today to try and clean up the area. In fact, the areas that people very carelessly are dirtying. They expect the government to clean up after them, but each one of us should have that within us to keep our own surroundings clean. Conducted a garbage collecting drive near Sonsodo area. So this area is literally like dumped everywhere, the garbage here and there. So we'd like to inform all the people from this locality as well as the people who are in charge to take care and put signboards over here not to throw garbage anymore. So कितें युनीक करपाक सोदताले आनी तेका लागून हिंगा रायच्या वाड्यांत आयला सगळें साफ करपाचो कोयर. मॅसेज हांव दितलो म्हणजे लोक आसा ती आपणाली घर साफ करून दवरतात पूण मागीर कितें जाता हिंग सगळें रस्त्याचेर उडयताय मागीर फॉर एग्जाम्पल पॅम्पर उडयताय सकयल. सो हांव कितें म्हणटा तेश कोन्न हें सगळें एनवायरमेंट आहा तें पिड्यार करपा न्हू. सो आमी हे सगळे आमच्या कॉलेजच्या भुरग्यांक घेवन आमी क्लीन करूंक गेल्या थिंगा. सो आमी ट्राय करतात हे सगळे क्लीन करून रायचो वाडो क्लीन दवरपाक. And this is our time, this is the time of the youth. So please, take up part in initiatives like these. And, as a hospitality students, we always taught to, be very eco-friendly, be friendly with the nature. And all of us here, we are really happy doing this. समाज कल्याण खात्यान आयज मडगांव रवींद्रभवन हांगासर आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिन मनयलो आनी ह्या प्रोग्रामाक समाज कल्याण मंत्री मिलिंद नायक आशिल्ले आनी तेंच्यांनी स्पेशल भुरग्यांक तेंचो गरजेचो किट वाटले. एक उमेदीन आणि एक आश्वासन दिता की ह्या डिपार्टमेंट रिलेटेड आणि ह्या भुरग्यां खातीर आमच्या डिपार्टमेंटातून जे कितें फॅसिलिटीज तुमकां जावपाक जाय ते सगळ्या फॅसिलिटीज लागून म्हाका बसल्या उपरांत आमचे सेक्रेटरी आमचे कडेन उलयला. Such children must be given rehabilitative care between 0 to 6 years. There are now scientific ways of looking at a child even at the prenatal stage, whether the child will be born with some divyangata, by way of which we would have to give the autonomy of the decision to the mother, whether the mother would like to bring such a children to this world. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. Goa Raj Bhavan is before the High Court challenging the verdict of Goa Chief Information Commissioner holding Goa Raj Bhavan under purview of RTI Act. Now the petitioner Goa Raj Bhavan has informed the High Court that it has filed a petition before the Supreme Court pleading to transfer the matter from High Court to Supreme Court as the subject matter has wider impact. The petition filed by the Goa Raj Bhavan against the RTI Act came up for hearing before the Honorable Bombay High Court at Goa today. The Advocate General representing the Raj Bhavan has today informed the court that the Raj Bhavan has moved a petition in the Honorable Supreme Court seeking that this petition pending in the High Court be transferred to the Honorable Supreme Court. So the Honorable Bombay High Court at Goa has today adjourned the matter to January 21st, awaiting the orders of the Honorable Supreme Court on the transfer application filed by the Goa Raj Bhavan.
I've explained to the court that over the last 1 decade, the Raj Bhavan has been dodging through the courts and trying to subvert the Right to Information Act. It is really appalling that the Goa Raj Bhavan, which should have led by example, is circumventing the Right to Information Act over the last 10 years. So now we have to wait and see what happens to the petition filed by the Raj Bhavan before the Honorable Supreme Court. इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स एसोसिएशन ऑफ मारगांव डिसेंबराचे 10 तारखेर इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स डे मनयतले. हो डे सेलिब्रेट करपाक तांणी तरेतरेचे प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्यात आनी तांचो मेन फोकस आसतलो ह्युमन रायट्स एड्युकेशन भुरग्यांक दिवंक. येता तो सोमार म्हळ्यार 10 डिसेंबर हो जागतीक मानवाधिकार दीस, जाका आमी वर्ल्ड ह्युमन रायट्स डे म्हणटात. जवळ जवळ 5 वरांचेर एक मानवी साखळी तयार करतले. इट वील बी व्हेरी सायलंट अँड पिसफूल. शांततापूर्ण आसतली ती. तातूंत हें कसलेंच ना, एरोगन्स हें तशें कांय ना, डिस्ट्रक्शन तशें कांय ना. एक शांत मानवी साखळी एकामेकाच्या हातांत हात घालून आमी तयार करतले. ह्या वेळार मानवाधिकारांचेर आधारीत वेगवेगळे फलक आमी हातांत घेतले आनी तातूंतल्यान जागृती करतले लोकां मदीं. सो एंटायर जे म्युनिसिपल गार्डन आसा, सबंद गार्डन आसा, ताका आमी एनसर्कल करतले. ह्युमन चेन म्हणटा ताका. ह्या ह्युमन चेनान आनी ह्या कंडिशनान आमी थोडे वेळ रावतले लोकां खातीर. लोकांक कळपाक जाय हें कितें चल्लां हांगा. तर जागृती, मानवाधिकारां विशीं जागृती, ह्युमन रायट्सा विशीं जागृती. वॉट आर ह्युमन रायट्स, हे कोणें दिले आमकां, ताजें कशें आमी संरक्षण करपा जाय, ताजे खातीर आमी कितें करपा जाय, हें लोकांक म्हायती मेळची म्हणून ही मानवी साखळी आमी करतले, वीच वील बी व्हेरी पिसफूल अँड सायलंट. 19व्या लोकोत्सवाचे उक्तावण सुवाळ्याक घडटा. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, काणकोणचे आमदार इजिदर फेर्नांडीस तशेंच काणकोणचे माजी आमदार रमेश तवडकर हे उपस्थित आशिल्ले. आनीक हांगा ह्या लोकोत्सवाचें उक्तावण हांगा आतां जाता. तो मार्केटांत कशाच तरेन आमी एखादी गजाल आमी मोलाक दवरले नंतर कशी ताजी रेट वाडटा. आमी अशे हुशार लोकांनी आमी जो विचार केलो जायत न्ही. ज्या शेतकऱ्याक आमी ताका जरी मार्केटिंग करपाक जमलें ना जाल्यार आमी ताजो ह्या शेतकऱ्याची पब्लिसिटी आमी करूं शकतले काय, त्या मालाची पब्लिसिटी आमी करूं शकतले काय कितें. पार्टी एफिलिएशन क्वेश्चन दवरा. पूण कितें, ज्या मनशान काम केलां त्या मनशाक शाबासकी दिवंकूच जाय. आनी आयज म्हाजो अधिकार जावन आसा. म्हाजें नांव घेयन जाल्यार पळय, थोड्यांक म्हाजें नांव घेवपाक त्रास जाता. पूण हांव वयल्यान सांगता, घेयनाका नांवां, तुमचेच नांव घाला पाटयेर, म्हाजें नांव घालनाका म्हणून. पूण ज्या मनशान काम केलां त्या मनशाक शाबासकी दिवंकूच जाय. पॉलिटिकली तेजेर घोडे तेन्ना सुधीर मास्तर रिवेंज जाल्लो, फायली पेंडींग उरल्यो, जायती कामां उरलीं. पूण इवन ते वॉटर सप्लाय पायपलायन ती तुजीच काय, हांव सगळें माझं सांगता, तेजीच फायल ती. पूण आमी उलयन काव पास केली, ओके दॅट्स डिफरंट, पूण फायल तुजीच. सो हांव कित्याक हें सांगता की बाबा रमेश तवडकरान काम करूंक ना जाय म्हणटा. हांव तशें म्हणत ना, हांव केन्ना क्रिटिसायजूय करना कोणाकूच. म्हाका अशें म्हणल्या प्रमाणे एक ल्हानशें रोपटेक गांवचो विकास कसो जावचो आनी गांवाचे तरुण पिढी तांकां वेगळे वेगळे विचारांनी प्रेरीत करून एकठांय हाडून विचारांचें मंथन करून तांचे वेगवेगळ्या दिशांक ताणें वचून स्वता स्वावलंबी जावप हो एक ह्या लोकोत्सवाचो उत्सव अशें म्हाका दिसता. अंदूच्या आय लिगांत चर्चिल ब्रदर्स पंगडाची खासियत म्हळ्यार तांची शॉर्ट पासिंग गेम आनी आयझॉल FC आड 4-1 गोलाचे जैत जोडिल्ल्यान पॅत्र गिग्यूची टीम आतां आय लिगांत दुसऱ्या सुवातेर पावल्या आनी ह्या सिजनान अजुनूय हो वारकेचो क्लब अनबिटन आसा. I League is a good level because it is the foreigners, and foreigners change is do the difference between one team and the other team. It's good. We finished the game. We won the game. This is very important for us because sincerely, I want to tell you, I had a threat for this game. I saw this team in many games outside, and they play very quickly in attack, counter-attack very good. And I know will be surprise for us sometime. It was
You see some opportunity, very good for the opponent. But we play very good first half. First half we play very good, and this is it was 100% we can win the game. But it's better. It's better because now we have 4 points between us and Chennai. This is our target now in this moment to arrive in the near to Chennai. And your best performance in the IIM so far today's performance? I think honestly, like every sportsman, I don't think they are satisfied. They always want to improve, you know. Today what we played, like I want to give thanks to my teammate, to God for this wonderful Sunday evening. But like yes, obviously I want to improve more, you know, because every time like we win, there is always a bad thing and a good thing. So good thing like we'll keep it as a credit or advantage to us, and like bad things we want to work on that and we want to improve more. गोयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेऊन परत मिळूया. तो मेरेन नमस्कार. पळयत रावात प्रुडंट.